नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक या प्रेस कॉन्फरन्स येवकार आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आम आदमीचो जे काम आसा ते वाडत आयिल्लें आसा. प्रत्येक घरा आमी आतां रेशन वाटपाक फाटीं हांगा घोशणा केल्ली. ते मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक वाठारांत प्रत्येक गांवांत आमचे व्हॉलंटियर्स आसा आनी ते रेशन दारां पावयता. लोकांचो एकदम बरो प्रतिसाद मेळटा हाका. आनी खंय आमी समजा पावूना आमचो जो हेल्पलायन नंबर आसा ताजेर आमकां लोक संपर्क करता आनी आमचे व्हॉलंटियर साने वेळार ते दुसऱ्या दिसा ते रेशनचे पॅकेट आसता ते पावयता. त्याच बरोबर खंयचोय राजकीय पक्ष हाजो खरो ग्रोथ जाता जेन्ना नवे लोक भितर जुडटात. नवे सोशल वर्कर म्हणा पॉलिटिकल वर्कर जेन्ना पार्टीन जोडटा तेन्ना खरो राजकीय पक्षाचो विस्तार जाता. आज असो दीस आसा म्हाका खोस जाता की आम आदमी पक्षान 3 नामनेचे लोक जोडटा आमच्या पक्षान. जे आमी काम घेतला आता ताजो फुडें व्हरपाक तांची वळख करून दिवच्या पयलीं तांचो एकूच हेतू आसा. जे बीजेपी सरकारान जे करूं ना कोविडच्या टायमार ते आम आदमी पार्टीन गेले. आमचो एकूय आमदार ना एकूय खासदार ना. विपक्षान आसून सुद्धा आमी काम सरकाराचे केले. जावं ते ऑक्सिमीटर दिवं ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर तशें आतां आमी रेशन. पयलीं म्हणल्यार वळख करून दिवपाक आमचे बरोबर आसा बाब संदीप पेडणेकर. ते रेश मागुसचे रहिवासी आनी 2004 सालांत ते भारतीय जनता पार्टीचे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी तेन्ना कलंगूट आसले सालिगांवचे पयलीं कलंगूट आसले कॉन्स्टिट्युएन्सी ताजे ते युथ प्रेसिडेंट आसले. तशेंच बीजेपीचे स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटी तेन्नाचे ते मेंबर आसा. फाटीं जी जिल्हा पंचायत इलेक्शन जाल्ली तांचे मिसिसान कंटेस्ट केल्ले. मिसेस प्रगती पेडणेकर रेस मागूस हे झडपी सिटाचे कंटेस्ट केल्ले आनी तिका सादारण 1800 मतां थंय पडिल्ली. आज म्हाका खोस जाता ताणें आज पार्टीन जॉयन केल्या. तशेंच भंडारी समाजांतले ते फुडारी आसा. बार्देस तालुकाचे ते वायस प्रेसिडेंट जावन आसा भंडारी समाजाचे. मिसेस प्रगती भंडारी समाजची वायस प्रेसिडेंट आनी त्याच बरोबर ते गडकंश रामपुरुष हे पेडणे जे देवस्थान आसा ताजे ते खजिनदार आसा ट्रेजरर आसा. दुसरे म्हजे बरोबर आसा रायटार ते बाब विघ्नेश आपटे रसेश बोंद्रे हांची फूल फॅमिली काँग्रेस पक्षान जोडिल्ली आसा. रायट फ्रॉम हिज लेट फादर. तांची आवय सुद्धा पेडणे म्युनिसिपालिटीची काउन्सिलर आशिल्ली चेअरपर्सन आशिल्ली आनी आतां रसेश काँग्रेस सेवा दलान इन्वॉल्ड आशिल्ले. 2016 सालांतल्यान ते नॉर्थ गोवा ब्लॉक कमिटी सेवा दलान इन्वॉल्ड आसा आनी 2018 सालांत सेवा दल यंग ब्रिगेड कन्व्हिनर ऑल गोवा ही ताणें पदवी सांबाळिल्ली आसा. आज ते आम आदमी पक्षान फॉर्मली प्रवेश करता ते कित्याक ते तुमी जाणून घेतलेच. त्याच बरोबर तांचे लेट फादर बाब विठ्ठल बोंद्रे हे काँग्रेस पीसीसी मेंबर जावन आसा. म्हणजे एक्स्ट्रीम लेफ्टाक आसा बाब विघ्नेश आपटे. हे परवडचे एक्टिव्ह सोशल वर्कर पॉलिटिकल फिल्डान एकदम एक्टिव्ह आणि बीजेपी सक्रिय काम करताले परवरी. तांचोय आज आम आदमी पक्षान आज प्रवेश जाता. व्यवसायान ते HR सर्व्हिसीस म्हणजे जे रिक्रुटमेंट असतात तशें व्यवसायान ते करता. सो आज फॉर्मली तांचे आमी स्टाफ घालून प्रवेश घेता पार्टीन. तेन्ना मागता बाब संदीप मास्क घालता. बाब संदीप तुमचे येवकार आसा आम आदमी पक्षान. तशेंच बाब रसेश येवकार पाटील. बाब विघ्नेश आसा बाब
सुरेश दिलवे दोन शब्द सांगचे. सगळ्यांना नमस्कार. कोविडच्या काळात आम आदमी पक्षान जे काम केला ते पुराय गोंयांत पयला. मागीर ते ऑक्सिमीटर प्रोवाइड करपाचे आसूं, लोकांक ऑक्सिजन सिलिंडर दिवपाचे आसूं, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर गोंयांत बँक चालू करपाची आसूं, जावं आतां आमचे जे सुरू आसा ते रेशन डिस्ट्रिब्युशन, हे सगळे पळोवन पुराय गोंयांतल्यान आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा. पुराय गोंयांत राशन डिलिव्हरी सध्या चालू आसा आनी लोक खरेंच ह्या सरकाराक विटल्या, लोकांक बदल जाय हे आमकां पावला पावलार प्रत्येक घरान वता तेन्ना जाणून येता. आनी बदल जाय ह्याच खातीर आज हे सगळे अतिथी म्हणटा हांव आमकां आज जॉईन जाल्या, आमच्या ह्या घरान वांटेकार जाल्यात. बीजेपीतलेय आसा, काँग्रेसीतलेय आसा. लोक खरेच ह्या सगळ्या पक्षांचेर आतां विटपाक लागल्या आनी आम आदमी पार्टी ही एक तांकां ऑप्शन अशें दिसपाक लागला. आनी म्हणून आमी जेन्ना रेशन डिस्ट्रिब्यूट करपाक वता तेन्ना आमी गोंयकारांचेच एक वाक्य जे गोंयकार वापरतात तेच वाक्य आमी वापरपाक चालू केला. ही गोंयकारांची एकूच आस्त आप. आनी आमकां अशें दिसता की गोंयकार ह्या फावट एक होप दवरून आसा, एक आस्त दवरून आसा की कितें तरी बदल घडटलो. आनी ह्याच बदलाक आज आमकां हे सगळे लोक वांटेकार जाल्या हो बदल घडोवन हाडपा खातीर. आनीकूय लोकांकडे मागता, तुमकां जर दिसता की आमी खरेंच बरें काम करता जाल्यार आमकां जॉईन जावचें. देव बरें करूं. थँक्यू सुरेश. हांव मागता बाब रशिसान आपलें मत व्यक्त करचें कित्याक जॉईन जाल्या बद्दल पार्टीक. एक्चुअली म्हाका आम आदमी पार्टीचे काम आवडले जे हांवें पयल्ले आहा. तेंच्यांनी वीज आंदोलन केले, त्या परस तेणी ऑक्सिमीटर ड्रायव्ह म्हणा आनी सध्या जे रेशन डिस्ट्रिब्यूट करपाचें काम, तेंचें काम खरेंच बरें आहा. आनी सध्या अशें दिसता की ही एकूच पार्टी आसा जी आतां येता त्या इलेक्शनाक स्ट्रायक करूं शकता अशें म्हाका दिसता. सध्या काँग्रेस आनी बीजेपीचेर लोक वाजेल्यात. काँग्रेसीचेर हांव चड सांगूंक सोदना, पण रिसेंट तुमी इलेक्शनाक पयले आसतले की काँग्रेसीन लोक म्हणजे निवडून दिले ते परत बीजेपीन वयतात. सो म्हाका आम आदमी पार्टीचे काम बरे लागले आनी तेंचो जी आयडियोलॉजी बरी दिसली. केजरीवाल जी आमचे आहात दिल्लीचे, तेंचे काम बरे लागले. तेका लागून हांवें आम आदमी पार्टी जॉईन करपाचो डिसिजन घेतलो. धन्यवाद. स्वागत आसा बाब रशेश. विघ्नेश मास्क काडला की आवाज तोच हे जाता. खूब वर्सां जालीं आमी पळयता की गोंयांत राजकारण चल्लां ते राजकारणाचो आतां लोकांक उबग आयला, वीट आयल्या. एक काँग्रेस बीजेपी, एक काँग्रेस युक्त बीजेपी जाले आतां आनी काँग्रेस जाल्ली आसा. फटींग पण आसाच. आयज खरो गोंयचो आम आदमी जागो जावंक लागला आनी ताका दिसूंक लागला की आपले म्हणणें आयकपी, आपली व्यथा मांडपी आनी आपणाक न्याय मेळोवन दिवपी एकूच पार्टी आसा आनी ती म्हणजे आम आदमी पार्टी, त्याची स्वताची पार्टी. आनी म्हणून हो निर्णय घेतलो की आयज जर लोकांक बरोबर रावपा जाय, आम आदमी म्हणून आमी जर आसा जाल्यार आम आदमीची सेवा करपा जाय जी आम आदमी पार्टी करता. जेन्ना गव्हर्नमेंट न्हिदिल्ले तेन्ना ऑक्सिमीटर, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स, राशन हे सगळे आम आदमी पक्षान केले, जे एक्चुअली सरकारान करूंक जाय आशिल्ले. जे सरकारान नासतना ही पार्टी इतले करूं शकता जाल्यार विचार करपाची गोष्ट आसा की ह्या पार्टी जर सरकारान आमी हाडले जाल्यार कितें बदल घडूं येता. इतलेंच म्हणटात की लोकांनी मोठ्या प्रमाणात पक्षा बरोबर येवचे, पक्षाचे काम करचे आनी आमी पक्ष वाडोवपाक लागून हांगा आयिल्ले आसा. पक्षाचे काम
दारोदार व्हरपा लोकांपर्यंत व्हरपा कॉमन मॅनाक जोडपाक आयिल्ले आसा. देव बरें. देव बरें करूं. विघ्नेश, तुमचे कितें प्रश्न आसले घेता. ना नमस्कार. जशें की ह्या दोगांनी सांगलें तशेंच आमचे हे 3 जाणां की आम आदमीचें काम पळोवन आमकां खूब याद आसा आनी आमचो चड प्रयत्न आहा की आमी हें काम घेवन पावतले, दारान वयतले, ऑर्गनायझेशन घट करपाक.